बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. आमच्या पासत बोपोत युकरिस्तांत स्वामी जेजू हजर जाता. स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा रावलाय येरसनारा बापाच्या कुवारा ह्या गिता मुखांतर सोम्या जेजूकू बोपोय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत K9 पानसंख्या 152 पेज 152 K9. Suadi sacramenta khaltya ya bidara raulai yerasnara bapacha kuwara Some सुवंताळे काळजा आमची भेटैताव गायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता Suadi sacramenta amka basaun raula tuji dev saukasa amchi dukha pustai tuje सरशिंदावून येता आमची खंत बेजाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी Sacramenta hatun samso vishe varala modloji ratan tuam sore usa Tujer somya patiem rauta Suadi sacramenta Suadi sacramenta Suadi sacramenta Deko rupunyache punbhatyam dishe mukamodevache fakai kitu jasayashe Amchi Jini Santo Samche Suadi Sacramenta Suadi Sacramenta Suadi Sacramenta Suadi sacramenta
स्वादीक सक्रामेंतांत वो पवित्र उंड्या रुपार आमच्या पासत हजर जाल्ल्या सोम्या तुझ्या उजवाडाचे केन आमचे तूं फांकयताय. आमची मनां आमची काळजां तूं उजवाडायताय. आमची दुखां तूं पुसून काडताय. तुझ्या कृपेन तूं आमकां नेटयताय. ह्या सकाळच्या वेळार सोम्या तुज्या हजारपणांत परत येवंक आनी नव्यान तुजे थंय तुज्या संगतपणांत तुजे गोठांत रावूंक तुवें आमकां व्हरतो अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. हांव कीर्तनकार आमकां सांगता कीर्तन 108 मुझे काळीज तयार आसा देवा, मुझे काळीज तयार आसा. हांव गायन करतलो आनी कीर्तनां गायतलो. मुझे काळीज तयार आसा. परजा तुका हांव अर्घां दितलो. सर्वेस्परा राष्ट्रामध्ये तुजी स्तुती हांव गायतलो. कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता आनी कुपा पर्यंत तुजे विश्वासीपण. निरंतरी आमचे संगी रावून आमकां सांबाळून चलोवन वचो आमचो सोमी. आमकां ताच्या मोगान सदांच आरावन दरचो आमचो सोमी. जिविताची वाट आमकां निरंतर दाखोवचो आमचो सोमी. ते आमच्या सोम्याक काळजांत थावन आमी अर्घां दिवया आनी ताची स्तुती करया. ताका आमी वाखाणया, ताची महिमा आमी गावया. ह्या कन्नडा गिता रुपार ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಳು ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೊಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೊಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. आमच्या आरंभाचो अंत तूं जावन आसाय सोम्या. आमच्या जिविताचो उसवाड तूं जावन आसाय. तुजे कोठां सदांच आमी रावून तुज्या उजवाडांत चलोवंक तुजी कृपा आमकां दी. आदियु नीने अंत्यवु नीने ज्योतियु नीने. आदियु नीने अंत्यवु नीने ज्योतियु नीने. ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೊಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ.
एका वेळी आपल्या बाळशाक संडीत तरी हांव तुमकां संडीसना म्हूण सोम्या तुमकां सांगता. तशें कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या फाकाट्या पंदाली पळयता त्या रितीन तुज्या वर्त्या मोगान तूं आमकां आराम दर चलोवन व्हरताय सोम्या. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता हांव, तुजी महिमा आमी घेता हांव. ತಂದೆಯು ನೀನೆ, ತಾಯಿಯು ನೀನೆ, ಬಂಧುವು ನೀನೆ. ತಂದೆಯು ನೀನೆ, ತಾಯಿಯು ನೀನೆ, ಬಂಧುವು ನೀನೆ. ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Oglap tu khasomia, stuti tu khasomia, vandan tu khasomia, mahima tu khasomia. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या सोम्याचे बरेपण आमच्या जिवितांत निरंतर आमी अनुभव करून असा मात्र न्ही, ताचे बरेपण वळखून घेवन आमी अर्घां दिता. आनी विशेश जावन आयच्या दिसा आमचे मदीं सभाजन आपलो जन्म दिवस आचरण करच्या संदर्भात सोम्याक अर्घां दिवंक ताची महिमा गावंक शेतात. तांचो प्रत्येक तरान उडास करता. तांचे खातीर सोम्याक आमी अर्घां दिता आनी तांचे खातीर आज विशेशता सोम्या लागीं आमी मागता. आज जल्म दिवसाच्या दिसा आसात मर्विन मिनेझीस कोडयाळ थावन, आपोलीन रेगो मुंबय थावन, विश्विता वियोला वेगस पडील थावन, एडन डायस दुबय थावन, अनिशा कुटिन्नो मुल्की थावन 25 वर्सां आपल्या जिविताची संभ्रमता. दिव्या मेंडोन्सा आनी तशेंच अनिशा कुटिन्नो मुल्की थावन आज आपल्या काजरी जिविताचो दीस संभ्रमतात. ताणें देवाक अर्घां दितात. ग्लॅनिन प्रकाश आनी विनोका नासरेत तांचे संगी मेळून आमी सोम्याक आज अर्घां दिवया. सबार बरें पोवन आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्लें आसा. हांगासर आमी सोम्या समोर आमची मागणी भेटयल्या वेळार सोम्यान आमची मागणी आयकल्यात. आमी ताच्या लागीं मागिल्ल्याच्या की विचारल्याच्या कितल्या वर्त्या मापान ताची देणी ताच्या आशिर्वादान ताणें आमकां दिल्यात. हे आज आमी उडास करता. आनी प्रत्येक जावन हे आमच्या भाव भयणींनी आज सोम्याक अर्घां दिवंक तांच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर आमकां सांगलां. तांचे पासती आमी मागता. एल्विरा डिसोजा उडुपी, डॉगलस आनी प्रमिला मचादो फेर्नाले, जोसेफिन डिसोजा वालेन्शिया, रॉल्स्टन म्युरल मचादो, प्रशांत रास्किन्ना सांगत आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान आमकां केल्लें बरेंपण आमी वळखून घेवन ताका अर्घां दिवया. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू,
तुका समया जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू तुका समया जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका समया जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका समया जेजू वखणी तुका सोम्या जेजू वाखणी तुका समया जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका समया जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू नाम तुका समया जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमकां सांगता धर्मदूतांच्या पुस्तकांत आमी वाचता दुसरो अवस्वर 25व्या वळींत हांव सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदेंच हालचो ना ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशांत जियेतली कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचोनाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचोनाय जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका धादोशी करतलोय मोगाच्या भावनो भयणीनो पेद्रून पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्यान भरोवन लोकांक उद्देशून सांगिल्ली उतरां जावन आसात दावीद रायन आपल्या किर्तनान किर्तन 16 तें किर्तन आमी वाचलें जाल्यार हीं उतरां आमकां थंयसर वाचूंक मेळटात हीं उतरां पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रेरणा खाल पेद्रू सकट लोकां समोर दवरता म्हणजे पवित्र आत्म्यान आमी भरता आसतना थंयसर एक विशेश तराचो भरवोसो आमचे ते उदेता पवित्र आत्म्यान आमी भरता आसतना एक धैर्य एक नवें धैर्य आमच्या जिणेंत येता मात्र न्ही आमचें काळीज आमचें मन उल्हासान सोम्याची स्तुती गायता हें सत आज ह्या उतरा मुखांतर आमकां लाभता सोम्यान आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक बसयला त्या आत्म्या थंय आमी सदांच बळवून जायचे म्हणल्या खातीर ताच्या आत्म्या थंय आमी नव्या उर्फे नव्या भरवशान जियेचे म्हणल्या खातीर आनी ह्या खातीर आज तस पवित्र आत्म्याक परत आमी थानव्या त्या आत्म्याच्या एकवटान आमच्या जिविताची मेटां काडूंक आज आमी प्रत्येक जावन मागया सभाजन आमकां मागोवंक उलो दिलेलो आसा हांगासर तांच्या विविध देसावा खातीर आज आमी मागता प्रत्येक जावन मार्टीन आनी मार्ता डिसोजा जोगेश्वरी हांचे पासत ताच्या कुटुंबा पासत क्लिफर्ड रॉड्रिगस कुलशेकर तावनू हेराल्ड जोसेफ डिसोजा बऱ्या भलायकी पासत मागून आसा सांगता आमच्या मदें सभार भाव भयणी पिडेस्त आसात डॉक्टरांनी आशा सोडिल्ल्या तशेल्या पिडेंत कश्टोन आसा तांचो आमी उडास करया तांकां आमी सोम्या समर्पण दिवया सभार आवय बापाय भुरग्यां विशयांत खंतीच जावन आसात भुरग्याच्या शिकपा विशयांत फुडार विशयांत खंतीच जावन जिवन आसात तांचे पासत आमी मागया आमच्या सर भुरग्यांचे शिकप बऱ्या तरेन जावचे पासत तांचे शिकप जालें आसा तांकां बऱ्यांतलें बरें काम मेळचें पासत जे कितें योजना आमी घाल्ली आसात ती सोम्याच्या प्रेरणा खाल पंथा पावोवच्या पासत सोम्याचो आदार मागया सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर संवसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं आमकां चलोवन व्हर म्हूण पवित्र आत्म्याक आमी थानवया गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकान J20 आनी 7 5 140 आनी 5 पेज 145 J27.
दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावासर. संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावासर. सर्गीतां देवोन ये दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. आमच्या कुटुंबाने अंतरलेला सर आमच्या मोगाचे सोय आमी आज उडास करता. प्रत्येक जावन पुलगत्रिंदांतल्या सर आत्म्यापासून आमी मागया. आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा मरियन सल्डाना चेन्नई, तशेंच शांती नोरोना कुवेट, सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट, मेघना इडल आत्तूर टावन. हे आमच्या सर भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. मागता आमी आज अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणी पासून बाब सिरिल सिक्वेरा, ऑलिव एरिक डिसोजा, जोसेफ आणि रेमेडिया अब्रेयो, बाब रूफोस पेरेरा, एलिस मिस्किट, जॉन बैप्टिस्ट नाजरत, हेनरी डी अल्मेडा, जोसेफ फर्नांडिस, गॅस्पर कुटुंबांत अंतरलेला सर कुटुंबा संध्यापासून डिसिल्वा कुटुंबाच्या संध्यापासून कोडियाल टावन मागोवंक सांगला. बाब जॉन फर्नांडिस, जॉन डिसोजा, प्रकाश काब्राल, मेरी वाज, एंटनी आणि क्लारा लोबो, वॉल्टर आणि स्टेला डिसोजा, लेटिशिया टेलिस, दुल्सिन आणि रॉबर्ट मोनिस, सिस्टर प्रभा, सिस्टर सुनीता, जोसेफ मोंतेरो, सिक्वेरा आणि डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या पासून आज आल्बर्ट सिक्वेरा आणि कुटुंब अंधेरी आणि मागोवंक सांगलेलें आसा. मरियन मास्करेनस, सुनील मास्करेनस, दुल्सिन आणि आल्बर्ट मॉनिस, इग्नेशियस पीटर डेसा, प्रीमा रेबेल्लो, नेटी अल्मेडा आणि कॅथरीन डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या पासून आज मागता बेनेडिक्टा फेलिक्स डिकॉस्टा अंबरनाथ, एलिझाबेथ डिकॉस्टा ह्या सर आमच्या भावा भयणीक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या जिविताचो हर एक अंधकार काडून उजवडान सोम्या तूं आमकां सोलोन वर म्हणून सोमे लागीं आमी मागया. संसारांत्या बरलांकाय पातका वरवीं कुरडी जाल्या आमची मोन. काळजा मोना जाल्या अंधारून, माया मोगान आमकां जियेंक शिकय. मोवाळायेन आमकां भर, दयाळ आमकां कर, जिनी शांती समाधानेन भर. सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर.
सम्या तुझे थंय सस्नीक जिवीत तूं आमकां बसयताय आनी सस्नीक जिविताची वाट आमकां दाखोवच्या निरंतरी तूं आमच्या खालसान आमचे लागीं उलयताय सम्या तूं आमचे लागीं उलयता आसतना तुका आयकूंक तुजो तळो आयकून तुजो खरेपणी फाटलाव करूंक सम्या तुज्या पवित्र आत्म्यात तूं आमकां बळवंत कर ते दैवीक सक्तेन आमकां बरोवन सम्या तूं आमकां चलोवन व्हर मौनीस रचणाराक विसरता फातका काळो कांतो निसन पडता देवा थंयचो मौनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय पोविचिनी जियेवंक शिकय सर्गीताव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र सर्गीताव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र संसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस संसारी पयनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस सर्गीताव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र सर्गीताव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र आमकां कुरपेन भर आमकां कुरपेन आमकां सक्तेन भर आमकां सक्तेन आमकां मोगान भर आमकां मोगान आमकां शांतीन भर आमकां शांतीन आमच्या सर कुटुंबा सद्यांक कोणी सगळे आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा मागणी आमी बसयल्ले आसात ताचो एकलेच ह्या वेळार उडास करया सक्तांक सम्या समोर आमी दवरया जेजू आमकां ताचें बेसांव दिता आमी ह्या संवसारांत ताचें बेसांव जावन जेज म्हणल्या खातीर आमच्या मुखांतर सम्याचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाक आमच्या सेसमारा आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत खंयसर आमी वेता थंयसर हर एक कडेन म्हळ्यार जमय सम्याची आशा आनी ह्या खातीर आमकां सम्या मुखार ह्या वेळी कालती करुया ताचे बेसांव आमी स्विकार करया प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 13 5 संको 20 आणि 4 बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि मान उतर ते आयकोंक आमकां समज
समर्पून पवित्र बलिदाना ये यागव्यास एका सळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनाने अर्गा दिया ताने केल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचं ऐकव तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळार आमी सव ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्या जेजूचे पवित्र बलिदानांत वांटेल जावच्याक आज शुक्रार म्हणटना जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळ करता. जेजूचे कश्ट मरण केवळ कश्ट मरण जावन उरोवंक ना ते संत जावन परिवर्तन जालें. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी सबार तेंप देवातां पयस केलें जाल्यार एकामेकांतां पयस केलो जाल्यार आमची पातकां आमी आदारले जाल्यार आमची पातकां आमी वळखून घेवया आमी आनी देवा लागचे भक्तांनी आमी मागया आनी ह्या पवित्र रितींत वांटेल जावंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनांत चिंतून तनां विसरून वाट आदारून आनी बरें सोडून आमी सारकी पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासून सुदार मुरयेक सगळ्या सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराध्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सुस्न जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुका सोमिया काकुका Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka प्रार्थया. मोगाळ बापा पडलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलोय तशें ससन जेजूक बगोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पळयतात म्हणजे एकपरांची येता आनी रोज वर्सर येता ससनच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायलान आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें आनी तो बेर्शेबाक गेलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली. रातीच्या एका दर्शनांत देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. देव म्हणालो, हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचोंक भियेनाका, कित्याक थंय हांव तुजी संतत वडेक पर्जा करतलो. हांवूय तुजे सवे इजिप्ताक येतलो आनी जुजेन तुजे दोळे धांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलो. जाकोब बेर्शेबा थावन भायर सरलो. फाराव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयलीं. कानान देशांत जमा केल्लीं सर जानवरां आनी सगळें धन दिरवें तांणी आपणा सोवें घेतलें. अशें जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें. आपल्या पुतांक आनी नातरांक
आपल्या दुवांक आनी नातरांक आपले सगळे संततीक आपणा सवें इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. जुजेन गोशनाक येवन तांकां मेळोंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायलान जुदाक मुखार धाडलो. ते गोशनाक येवन पावले. जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोंक गोशनाक गेलो. ताका देखतस ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायत तो वेळ तो रडलो. जाकोबान जुजेक म्हळें, आतां हांवें मरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हणून म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. देवाचें उतर हे देवाचे ओळखा. श्लोक. नितिवंतांची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. नितिवंताची सोडवणूक देवाच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आधार. तेन्ना देशांत रावन शांतीन तुमची येतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक भागयतलो. श्लोक. नितिवंताची सोडवणूक देवाच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. कश्टांवरांच्या वेळार तीं घाबरची नात. दुकोळांच्या दिसांनी पर्यान खावंक जेवंक तांकां उणें आसचें ना. श्लोक. नितिवंताची सोडवणूक देवाच्या हातांत आसा. वायटाक पाठ कर आनी बरें आधार. तेदवा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. श्लोक. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. नितिवंतांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजा कांताच्या वेळा तोच ताचें भद्र स्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितिवंतांची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सता सोत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इस्रोमिया. पळया, हांव तुमकां वागता मदें बोकरे कशें धाडटां. देखून सरपा बरी चातुरू आनी पारव्यां बरी सादे बळे जाया. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्या की तुमी साक्षी जातेल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण न्हू चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण न्हू ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतात ते तुमी न्हय, बागार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोन्सू तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्न दितलो. भुरगीं आनी आवय बापायचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावा आनी
बाचाव तुमी जातेल्यात एका शारांत तुमकां दख दितना आनी एक शाराक फोळण वसा खरेंच हांव तुमकां सांगतां मनशापूत येवचे आदीं इस्रायलाची शारां तुमी भोंवून काबार करची नात देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो कालच्या दिसा आमी वाचले आयकले आनी नियाळ केलो आमी आमचे मिसां वयता आसतना कितें व्हरूंक जाय कितें व्हरूंक नजो कितें म्हणूंक जाय कितें म्हणूंक नजो कितें करूंक जाय कितें करूंक नजो ह्या विशयांत आनी आमचो भावार्थ त्या देवातीन दवरूंक जाय आनी आमच्या जिणेंत कितें गरज आसा तें सगळें तो सर्गीचो बाप आमकां दितलो जावंक पुरो थोड्या फावटी आमच्याच सक्ते विशयीन आमकां चड बोल आसा चडीत भरवोस आसा आनी आमचो भरवोसो देवातें उणो जावन आसता जेन्ना आमचो भरवोसो देवातें उणो जाता आमचे मिसांवय उणें जावन येता आयच्या वांजेलाची पयलीं उतरां माथेवाचो वांजेल अध्याय 10 वळ 6 अशें म्हणटा पळया हांव तुमकां वखदा मदें बकरे कशी धरता देखून सर्प बरी चतूर आनी पारव्या बरी सद्या बळी जाया जेजू आपल्या मिसां विशयी सांगता आसतना ही 4 मनजाती विशयांत उल्लेख करता त्या इस्रायल लोकांक जेजून ह्या 4 मनजाती विशयांत सांगता आसतना ते 4 मनजाती कितें म्हूण तांकां समजलें तांकां लांब लांब सरमोव दिवची गरज नासली केवळ ह्या 4 मनजाती सांगता आसतना तांकां गोंचलें हें कितें म्हूण पयलें जावन आसा जेजू सांगता हांव तुमकां बकरे कशे धरता इस्रायल परसा बकरे बरी जावन आसतलेत इस्रायल परसा शिले जावन आसली आनी देव जावन आसलो तांचो गवळी बकरे हर एक पोटी सदांच काल आपल्या घोवल्या फाटल्यान वेतात घोवल्याचो पाटलाव तो करतात बकरे आपलेच ते कांयच करूंक शकनात आपल्याक जाय थंय वचनात गवल्यान दाखयल्या वाटेन ती चलतात आमी आमच्या मिसावांक वेतावन जाल्यार त्याच समयाचो त्याच गवल्याचो आमी पाटलाव करचे पडटा त्याच गवल्याचो उतर आमी आयकचे पडटा सुमी म्हणटा हांव तुमकां धरतना बकऱ्या मदें धडिना हांव तुमकां धरता वखदा मदें कोण जावन आसा ही वखदां जो कोण समयाच्या मिसावांक आडपान दिता ती जावन आसत वखदां वखदां आसूंक पुरो आमच्याच कुटुंबांत वखदां आसूंक पुरो आमच्याच घरांत वखदां आसूंक पुरो आमच्याच सजारा समाजांत वखदां आसूंक पुरो आमच्याच वाड्यांत वखदां आसूंक पुरो आमच्याच पिरगेजींत वखदां आसूंक पुरो आमच्याच राज्यांत वखदां आसूंक पुरो आमच्या देशांत तसल्या वखदा मदें आमचें मिसांव जावन आसा समयान आमकां धरचें जावन आसा तसल्या वखदा मदें फाटल्या 2-3 दीस जावन तुमच्या वॉट्सॅपांत तुमच्या फेसबुकांत तुमच्या इंस्टाग्रामांत बदल्यात मेसेजा एका व्यक्ती विशयांत एका बऱ्या बकऱ्या विशयांत ते जावन आसा फादर स्टॅन स्वामी एकलो जेजुईत पाद्र्याब
क्रिस्तूस करप पटला उदारी क्रिस्तूस करप शीस क्रिस्तांच्या मिसावा मुखार गेल्लो जावन आसा. झारखंडाच्या आदिवासी लोकांमध्ये वावरलेलो क्रिस्तूस ओळख तांकां दिल्ली आदिवासी लोकांच्या हक्का खातीर वावरलेलो जावन आसा. त्या व्यक्तीक ह्या राज्याच्या ह्या देशाच्या वागच्यांनी ताका फावसिलो ताका आडपान दिलो ताच्या आंगार ते पडले. भीमा कोरेगांव म्हणल्या केसांत ताका भितर घालो ताका जेलांत घालो 8-8.5 म्हयने ताका जेलांत दवरलो. तेंचे ताका समागाट जेवण ना पिवंक उदक ना पांगरा वस्तू ना ताका जाय वखदांय नात आनी निमाणे ताची बाळगी बिगाडटा आसतना ताका व्हरून घालो होली फॅमिली हॉस्पिटलांत बॉम्बेंत. आनी फाटल्या 4 दिसां पयले म्हणजे ह्याच म्हयन्याच्या 5 तारीखेर ह्या संवसारी मिसावदान आखेर केरना देवा दिन जालो. वय म्हज्या मुगाल बाबानो आनी भयणीनो आमचे मिसाव जावन आसा असल्या वागच्या मध्ये त्यार आमचो भावार्थ आमी समजो नाका. आमचो भाव दर्या त्या देवा थंय असल्या वेळार देव सांगता तुमी जावंक जाय सर्प बरी चातुर आनी पारव्या बरी सादेबाळे. आमकां सर्प बरी चातुर आनी पारव्या बरी सादेबाळे जाय जाल्यार आमकां जाय देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद. तातूंत आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. त्या मिसावांक धाडल्या त्या सुम्याक आमकां आमी समर्पण दिवया. सर्वस बापा हार लायल्या कानी जावं तुका ल्हान कानी पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशिकार जावन तुका घाल बेसांतून तांचेर तारुका. दयेन कानगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मानता जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नकपवी सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंधस्करणान नितळ जावं आनी सर्गींचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफल कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदाय सस्तांच्या देवा सर्व कडेन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितळसाण आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशांक रचलय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दायन तिका सोडयलोय. तांचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचेल दलबा तुजी तर महिमा वाकांता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय.
बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रांतल्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची त्याच बरी जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्ती करायचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेलच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस मनशा पसून वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawarta sagot pergatuya Somi Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उणण शिलवेंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलो देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सोदताले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्ख्या पृथ्वीचे विस्तरलेल्या तुज्या पयस उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेटा पावल साल्डान आमच्या कोली बापा आनी सगळे एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दरम्यान ती आमच्या बाबा बाबांची काकूत कर तांकां आनी तांच्या सांगाता इश्ट मेल्या समेस्तांक तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांवकार मुरी देवाची मागीर सांगाती सांत जुझे तिचो पती सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन जुझे फर्नांडीस भगवंत धर्मितान सर्व काळी तुका मनवान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंतरानी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमी आमच्या सुम्याचे मिसावांत वांटे जाता आसतना आमी सांगूंक जाय सर्प बरी चातुर आनी पारव्या बरी सादेबळे त्या देखून सुम्याची कृपा आमी मागया सुम्यान शिकयले ते प्रार्थना सांगात आमी म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समकाय येवं तुझी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो समकांदी आनी आमचे शिला बक्षिताव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोशे आतरतले आमकां तुजे उदार काकूत सरपतकांत सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या भोंवतणी दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तुमची येताय आनी रस वडसलयता ससनाच्या ससनाक Amen.
सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो मोगासो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शेले संसाराचे पाप करतात ती शेलेच्या जीवन आपल्यान ती सुभागी भलायकी मेळटली. सौम्या गवळ्या म्हज्या सौम्या अर्गा तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सौम्या अर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो उण्या वायना तुका समर्पिलो. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगला जेजू जेजू तो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदींच हांवें केदेकच हांवें वेगळाचो सांग म्हाका सोडी नाका. वेगळा जावं म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थया. बापा येद्या वर्ते थेनी आनी तुवें आमकां बरलाय ससनच्या जिविता तेणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतर वाकाणू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव वे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सौम्या हांव वयता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सौम्या हांव वयता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूं शुभ वार्ता तुजी हांवें प्रसारू. सौम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सौम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया